भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भार दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाडी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाडी वीर विठ्ठला जय जय गुरु महाराज वाट पल्ला क्या रे वाट चिके माक्षर वाट पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ
कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्यादी राजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश ಗಾಡಿ
कर संजाता। श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। नमो महद्भ्यः। उपस्थिती समस्त भावक वृंदांक, परमपूज्य गुरुवर्य शाखा मठांत येऊन पावनु आतोपास हंग बायरी तन्नी वेदिकेर येत्तालसती तंगले आगमन पूर्व देवळा नड्यार आशिल्ले सर्व वृंद उपास येवंगेनु हे वेदिक अलंकार कोरका म्हणगेनु तुमगेले कळकळीचे विनंती। श्री दिग्विजय विठ्ठल तो विजय थे आराध्य देव दिग्विजय विठ्ठल साष्टांग प्रणाम करीत प्रत्यकाळी गोकर्ण मठाधीश श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणारविंदक भक्तिपूर्वक नमन करताची आज स्वामी आगमन जाला। स्वामी आज वेदिकेरी विराजमान दत्ताची सर्व भजक वृंद गावून तुले परगावून तुले सर्व भक्त महाशय याद्रकासिल्या आसीनंतो उपस्थित जावका आसीन जावका म्हणून सर्वलेक विनंती करून घेता। स्वामी आता वेदिकेर येताची सर्वांची गौरवपूर्वक राबून स्वामीक गौरव दिवका म्हणून विशेष जावन विनंती करून घेता। सर्व भजक वृंद मुखारी आसीन जावका म्हणून विनंती करून घेता। वॉलंटियर विनंती खुर्च्या जी व्यवस्था होऊन जाल्यार थोडी खुर्ची हाडून हांगा घालका म्हणून विनंती करून घेता। सर्व कार्यकर्ते बंधूला विनंती करून घेता बसच्या खुर्ची आसन व्यवस्था होऊन जाल्यार हांगा खुर्ची घालून आसन व्यवस्था करका सर्वांक बसच्या अनुकूल करून दिवका म्हणून सर्व कार्यकर्ता बंधूला विनंती करून घेता। मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा, मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा, मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा,
ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯು ಪೂಜಿಸಿ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. આજે બસરોર પેન્ટેચેલે અનેક સમાજ બાંધવલે સર્વક એક વિશેષ સુયોગ પરમ પૂજ્ય મહાતપસ્વી ज्ञाननिधी आमगेले पर्तकाळी गोकर्ण पर्तकाळी जीवोत्तम मठाधीश 24चे यतिवर्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीदेले आज हांगा पादस्पर्शदला हे भाग्य विशेष बसरू रिपेंट मेळ्ळा हे मत्ती सुगंधमय पुनीत जाला भक्तीन पुनीत जाला म्हणून गुरु चरणीय विशेष जावन प्रार्थना करताची आज गुरु आगमनक स्वागत करो पूर्व वेद घोष करताची वैदिक वृंदलगी विनंती करून घेता वेद घोष करता म्हणून. हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वां सस्वनोभिर्व्याशेम देवहि तय्यदायुः. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्टनेमिं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. सकल चराचर वस्तूंचो देवांत पळोवचे भारतीय संस्कृती सर्वशक्तीला भक्ती मुखांतर प्रार्थना करताची रंजना राघवेंद्र प्रभू अंपार हांणी रंजना राघवेंद्र प्रभू भक्ती गीते खातीर प्रार्थना एक वैरवका म्हणून विनंती करून घेता.
ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಹೊರತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಹೊರತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರರು ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರರು ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂಗುಷ್ಟದಿ ಲೋಕ ಪಾವನೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಉಂಗುಷ್ಟದಿ ಲೋಕ ಪಾವನೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಹಿಂಗದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲು ತುಂಗಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಂಗ ವಿಠಲ ನೆಲೆಯಾದಿ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮನ್ನಿಸುವೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಆರಾಧನೆಯ ಸವಿಗಾನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ವಿಠಲನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ನಮನ. आता परमपूज्य गुरुवरेक स्वागत करचेक गुरुवऱ्याला अनुमती करून घेऊन स्वागत करता. साडेपाचशे वर्ष इतिहास असलेला मध्वाचार्य माधव संप्रदायाचे वैष्णव संप्रदायाचे प्रतकाळी जीवोत्तम गोकर्ण मठाचे एक विशेष परंपरेचे 24 गुरुवर्य श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरुवर्य आजी तंगिले सोमठ बसरूरक आजी पावल्याची आमगे सगळ्याक सुयोग्य स्वामीला पादस्पर्शाने हे पुण्यभूमी पुण्यवंतदल्या भाग्यवंतदल्या म्हणून विशेष जावन उल्लेख करताची गुरुचरणीय साष्टांग प्रणाम करताची भक्तिपूर्वक गौरवपूर्वक गुरुचरणीय विशेष जावन घेवन गुरुवर्याक स्वागत करता सर्वतर्फेन स्वागत करता. तशींची हांगा पुरोहित वर्ग भटमा वर्ग आचार्य कुटुंबाचे सर्वांग मेळ्ळ्याची तांकां सर्वांकाची गौरवपूर्वक स्वागत करता. सगळे बसरूर पेंटाचे परगांवचे मठाचे कुळावी मठाचे विशेष जावन भक्ती भाव घेतिल्ले सर्व भजक वृंदाक गौरवपूर्वक जावन विशेष जावन स्वागत करता. तशीच मठाचे स्वामेल भट्टो भटमाम सर्व आयल्याची तांकां सर्व विशेष जावन स्वागत करता. आचार्य कुटुंबाचे दिग्विजय विठ्ठलाक हलवार वर्ष तकून भक्ती सेवा पूजा पुरस्कार केलेला आसाची तांणी सर्व हांगा येयले आसाची तांकां सर्वांकाची आनी सर्व भजक वृंदाकाची सर्व सभासदांकाची सर्वांक विशेष जावन गौरवपूर्वक स्वागत करता. आजी भितर येतना महेश भटमामान दिग्विजय विठ्ठलाक विशेष अलंकार केला. विठ्ठला कितले चंद्रदेवा तूं
पाहता पाहता मना नपुरे नपुरे पळयला रे आनी पळोवका म्हणटा तशें कलेक जन कशितले हेंडत म्हळ्यार ಲಾವಣ್ಯ ಆತ್ಮಗುಣ ಅದರಿಂದೇ ಲೋಕಜನ ದೇವನನ್ನು ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವೆಯಂ ನಲಿಯುವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ म्हणटाचे जनाक ते तांगेले भावने विशेष दामून देवाक अलंकार करून खुश भोगचे एक विशेष अवकाश आजी हांगा मेळ्ळेलो आसा 1900 हे मठा परंपरेचे तिन्नी स्वामी जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद स्वाम्याक गंडकी यात्रे म्हणलेले गंडकी यात्रे म्हळ्यार म्हणलेले 3 देवांतू दिग्विजय विठ्ठल हांगा प्रतिष्ठापन केलें त्यांनी हातांत विजय चक्र अशें वचून ताका दिग्विजय विठ्ठल म्हणून पूज केलो ताजे नंतर 1939 हांगा इंदिराकांत स्वामी आनी इंदिराकांत स्वामीले शिष्य कमलाकांत स्वामी आनी काशी मठाधीश सुखदेंद्र स्वामी 3 स्वामीले हांगा समागम जाल्लो हांगा भक्ताक विशेष भक्ती संदेश दिवन स्वामीन अनुग्रह केलेले पुण्यभूमी हे तशींच 1999 ताजे फुडले वर्ष विद्याराज तीर्थ स्वामीन गंडकी यात्रा वापस केली मठा परंपरेन 2 स्वामी गंडकी यात्रा केल्या एक जीवोत्तम तीर्थ दोन्ही स्वामी विद्याजीराज तीर्थ स्वामी तांणी गंडकी यात्रा केल्ले नंतर 99 हांगा चातुर्मास व्रत स्वीकार करून घेवन हांगा ह्या गांवच्या जनाक विशेष जावन अनुग्रह केले त्याच नंबराची तांणी कैवल्य मठाधीश सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी आनी तांगेले शिष्य शिवानंद सरस्वती तीर्थ स्वामी तशींच विद्याजीराज तीर्थ स्वामी वपास 3 स्वामीले त्रिवेणी संगम हांगा जाल्ले वपास 2 पटी हांगा स्वामीले त्रिवेणी संगम दिवन घेवन जनाक विशेष जावन अनुग्रह केलेलो आसा त्या गोतीर ह्या विशेष पुण्यभूमींत आज स्वामी हांगा आयल्याचे आमकां सर्वक एक भक्तीचे पराकाष्ठतेचे एक विशेष खुशी आमकां म्हणलेलो आसा एक विशय तुमगेले येदोर आमकां सांगता जाता आज स्वामीन बसवळा स्वमठाक काम करता म्हणलें कुडले आमकां एक अनुमती दिल्ली तांणी अनुमती संदेश दिलो गोकर्ण मठाचे अध्यक्ष बसवळ गोकर्ण मठाचे अध्यक्ष रत्नाकर नायक विशेष जावन कार्यप्रवृत्त जाले मातंग ऋषीन कशी शबरीक राम येता रामाला सेव करता म्हण तूं म्हणलें की तेन्ना राम शबरी एक पान पळयलें राम आयलो म्हूण भायर धांवता हे रामाक सेव करचें कितें हें करता तशींच तांणी विशेष जावन स्वाम्याल संदेश मेळ्ळो कळ्ळें हांगा विशेष जावन कामगार सर्व केली तांणी रात्र दिवस म्हण हांगा काम केलें तांणी विशेष रितीन हे प्रयत्न केले आज हांगा विशेष जावन भजन करून हांगा मेळ्ळेली ते रत्नाकर नायक ह्या मठाचे अध्यक्षान गांवां वचून प्रत्येक घरा वचून प्रत्येक खेळीक केल्या आमगेले स्वामी येताची आमगेले मठा येताची तुमी सर्व नेवका तुमी सर्वान स्वाम्याला अनुग्रह स्वीकार करका स्वाम्याला विशेष फलमंत्राक्षर घेवका म्हण तांणी विशेष जावन सर्वांक आतिथ्य केलें आनी हांगा निरंतर जावन 2 म्हयने तांणी हांगा काम केलें तें तांणी विशेष आयचे एक यशस्साचें एक फल म्हणून अशें म्हणटा सर्वांना हे 8 दिवस पर्यंत हे सोमार चुकून येवचे सोमार बरें 8 दिवस पर्यंत हांगा विशेष कार्यक्रम जाता लक्ष्मीनारायण हृदय हवन जाता शतकलशाभिषेक जाता एकादशीचो वस्तू 12 तास हांगा भजन जाता भजना संकीर्तन जाता तृप्त मुद्राधारण जाता आनी सर्व दिवस जावचे कार्यक्रमाक देवाला विशेष कार्यक्रमाक सर्वान भाग घेवका सर्वान तन मन धन अंतू दिवन सहकार करका मण्ಣಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಗಿಸಿ ಮನವ ಚಿನ್ಮಯನೆಂಬ ನಾಮದಿ ಜಲದಿ ಸೇವಿಸಿ ಬೆರೆಸಿ ಮುಕುತಿಯ ಪಡೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸೋ ಚಂದ ಕಂದ ಹರಿದಾಸ ಹರಿನಾಮವೇ ಚಂದ गौरकुंभार संगला म्हणके तुम्ही सर्वांना हांतो विशेष जावन भाग घेवन गुरुचरणीय गुरुले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून तुम्ही सर्व लगी विशेष विनंती करून घेता गुरु चरणारविंदाक पुनरपी स्वागत कुसुम समर्पण करताची मिगेले स्वागताचे उतर दोन रबेदा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शुभम
आता परमपूज्य गुरुवरेला अनुग्रह प्रवचन दत्ता सर्वर शांत रितीरी ऐकू का म्हणून विनंती करून घेता. आता गुरुवरेला प्रेममयी वाणी अमृत सिंचन दत्ता आम्ही सर्वंक गुरुवर्यानं अनुग्रह कर का म्हणून आम्ही भक्तिपूर्वक जाऊन गुरुवर्याला चरणारविंदांत विनंती करून घेतात. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. विठ्ठलत्रयलब्धारं वादिराजयतिप्रियं जीवोत्तमगुरुं वन्दे विमानेन दिवंगतं. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आईच्या दिवसाक अत्यंत मठाचे पुरातन शाखा मठांतू एक जावन गेले आशिल्ले तशें आमगेले हे बसरूर शाखा मठ
हेचीची गांवचे स्वामी म्हणून न्हू विख्यात जावन आशिल्ले तसले आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले हे जन्मभूमी जे स्वाम्यान गंडकी यात्रा करूंगे नायले तसले गंडकी यात्रा करून आयले तसले स्वामेले पुण्यभूमी खंयचे म्हळ्यार आमी गौरवान सांगेत की आमगेले स्वामी बसरूरचे म्हणून तसले पुण्यभूमींतू तांगेले आचार्य कुटुंबांतू तांणी जन्म घेतिल्ले आनी त्याची आचार्य कुटुंबांतूची हांगाचे अर्चक वृंद मस्तीतले तांणी दिग्विजय विठ्ठलाल सेवनी केल्लो आसा. आमगे लेखान आजी एक खंयचे तरी आमी हें करतना एक सर्टिफिकेट जावका कशें नाही करचें आसल्यार आतां ऑडिटाच कशें नाही जाल्यार CL एक सर्टिफिकेट जावका आनी कशें नाही तरी बरोवन घेतल्यार आनीक कशें नाही तरी सर्टिफिकेट जावका. आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले हे गांव म्हणून गे न्हू सांगचे कसन सर्टिफिकेट त्या आईचे कार्यक्रमाची हाक एक सर्टिफिकेट कित्याक म्हणून गे न्हू सांगताची गंडकी यात्रा सुलभ न्ही. आमगेले स्वाम्यान करताना तेन्ना तांकां कश्ट आसा म्हणून तांणी सांगता आशिल्लें. आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामे 1500 शतमानाक 1510 तांणी पीठ हेरायले आनी 1580 पर्यंत लागी 70 वर्ष तांणी पीठ हेर आशिल्लें म्हणले एक उल्लेख मेळटा. अत्यंत सान वयोमानाचेर तांकां पीठाधिपतित्व मेळ्ळें. तांकां लागी 13 वर्सांची तांकां अशें कसकी एक मेळ्ळें एक उल्लेख आमकां अंदाजू. केन्ना आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याकची गंडकी यात्रा करचेक मस्तीतले कश्ट जाले. तांगेले ते एक मॅगझीन आशिल्लें तुमगेले मणिपाल हांणी केन्नाय हें करताची तरंग तांतू गंडांतರದ गंडकी यात्रा म्हणून सांगलें. गंडांतर म्हणून शब्द बरयले म्हळ्यार मस्तीतले अडचण येता मस्तीतले आरोग्याची समस्या येता मस्तीतले विशय हे करचे उरता तेन्ना मोबायल नेटवर्क कसने ना. आमगेले गुरुस्वामेल कालांतू ना. जीवोत्तम तीर्थ स्वामेलाकंतू कशी म्हणून तुमी आलोचना करीत. तसले एक प्रसंग आयचे दिवसाक आयले. खंयचे गंडांतराचे गंडकी यात्रा यशस्वी जावन गे न्हू आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामी कोरून आयले तसले गंडकी यात्रा कोण आयले तसले स्वामेला गांवांत वयकेच एक गंडांतर आयले. गंडांतर म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार कालीची 2-4-16 तारीखाक इलेक्शनाचे सांगले की आतां ह्या दिवसाक इलेक्शन जाता. तदनंतर कसन की म्हळ्यार खंय बोर्ड घालचे जायना खंयच तांणी फ्लेक्स घालचे जायना खंय आडंबर करचे जायना खंय प्रोसेशन करचेक जायना. करचे गेल्यार मस्तीतले हे येता असल मस्तीतले गंडांतर चाल जाले उरो ते एक जाले कालच्या दिवसाक कशकी एडजस्ट केले खंय वचून एप्रुवल घेतले उठू जाले. आज सांजेर येताना आनीक चाल जाले. ते सर्व लोकांक गोत्त आसा. तर देव करचे बऱ्याकची आमी हांगा 6:30 येवका म्हणून आमी सांगिल्ले किंतु आमकां थंयच 6:30 जाले. आमकां गंगोळींतूच 6:30 जाले. कडेर आमकां थंयतल्यान विशय आयलो की अशी आमी तेन्ना सांगला जाव चुटू बऱ्याकची म्हणून. आमी 6 घंटे भायर सोडून घेवन आमी हांगा 6:30 येवन पावचे आशिल्ले. देवाल अनुग्रहान थंयची 6:30 पावणे 7 थंय जाले आनी खंयची विळंब जायनाशीच आमी करेक्ट हांगा येवन घेवन पावले. कशी गंडकी यात्रा करताना गंडांतर असल्यार वयकेची पार करून गे न्हू आमगे जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांनी गंडकी यात्रा यशस्वी करून घेवन आयले आनी खंयचे गांवांतू ते स्वामी जन्माक आयले त्या गांवांत वयके गंडकी यात्रा येतना त्याची जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान अनुग्रह करून गे न्हू तुमगेले कसने गंडांतर असल्यार वयके पार करून घेवन वयकेची स्वामेला हांगा स्वागत त्याची रितीर करतशीची आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान राखून दिले. अर्थात गंडकी यात्रा केली तसल स्वाम्याक वयकेची यश मेळटा
आणि गंडकी यात्रा केली तर स्वामीला गांवांत वैके कसं गंडांत राहिल्यावर वैकेची त्याची स्वामी पार कोण दिता म्हणून गेलो सांगच्या ह्याची एक उदाहरण पुरो त्यात कोण आम्ही सांगलाय तुमका सर्टिफिकेट जाऊ का त्याला ह्याची एक सर्टिफिकेट बसरूरांतू जन्म घेतील तसल स्वाम्याक गंडकी यात्रा पार करच्या जाता म्हळ्यारी बसरूराक तांगेल शिष्य येता जे कसने गंडांतर राहिल्यावर वैके पार कोण दिवच्या वैके मागेल एक सामर्थ्य असा म्हणून आमगेल जीवोत्तम तीर्थ स्वामीन दाखवून दिलाची आमगेले परंपरेचे जीवोत्तम तीर्थ स्वामी तिसऱ्याचे जाताची आमगेल भाग्य कसन की म्हळ्यारी दोन गंडकी यात्रा केली तसल स्वामीले आशीर्वाद आमक मिळता असा त्या कशी की म्हणून येणू तुम्ही आलोचना फाल्या मुकारी खंयचे अनेक शिष्य आयले मुखार आणि स्वामी आयले तांकां वैके दोन स्वामीलेचे आशीर्वाद म्हणून येणू सांगेता तांकां त्या तिसरावे स्वामी आमगेले 23 स्वामी दोन्ही स्वामीले वैके तांगेले परंपरेंत आयले आमकां वैके आयले आमगेले गुरु स्वामी सांगता आशिल्ले की आमी गंडकी यात्रा केले जीवोत्तम तीर्थ स्वामीले अंत येताच बट आमी आतां सांगताना डायरेक्ट नेर शिष्य आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीले नेर शिष्य आमी आशिल्ले जन आमी कसन सांगेत की म्हळ्यारी जीवोत्तम तीर्थ स्वामी आणि प्रिय गुरुवर्य स्वामीले आशीर्वाद गंडकी यात्रा केले तसले शिष्य आमी म्हणून येणू एक सांगचे एक अवकाश मेळ ताजेकिंत चड कसन की म्हळ्यारी दोन्ही गंडकी यात्रे केले तसल स्वामीला आमकां आशीर्वाद कशी की म्हळ्यारी गंडकी यात्रा केली तसले गुरुस्वामी त्या स्वामीन आमकां आश्रम दीक्षा दिल्या गंडकी यात्रा केली तसले स्वामीनाची आमकां आश्रम दीक्षा दिल्या हे एक विषय जीवोत्तम तीर्थ स्वामी कशी लिंक म्हळ्यारी जीवोत्तम गंडकी यात्रा केली तसले जीवोत्तम तीर्थ स्वामींनी खंयचे आश्रम तिथी दिवसाक त्यांनी आश्रम स्वीकार केलाय त्याची गंडकी यात्रा केली तसले जीवोत्तम तीर्थ स्वामीला आश्रम तिथीकची आमगेल वैके आश्रम घेतिले त्यांनी माघ शुद्ध त्रयोदशी दिवसाक तांगेल आश्रम तिथी जीवोत्तम तीर्थ स्वामीला आश्रम तिथी माघ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी आमगेल वैकेची माघ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी त्या निमित्तानं गंडकी यात्रा दोन्हीकडच्यान लिंक जाता हांगा स्वाम्यानं आश्रम दिले आणि खंयचे दिवस आश्रम घेतले त्या वैके गंडकी यात्रा केली तसल स्वाम्याक संबंध पावले ते आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामी त्या निमित्तानं दोन्ही स्वाम्याला गंडकी यात्रा केली तसले स्वाम्याला आशीर्वाद मिळ निमित्तानं आम्ही गंडकी यात्रा करता की ना की आमगोत ना किंतु दोन स्वाम्याला आशीर्वाद मिळ निमित्तानं आम्ही वैके गंडकी यात्रा केलं म्हणून आम्ही लेखताची आमकडे करचे जाता ते मुकाविल विषय किंतु दोन स्वाम्याले गंडकी यात्रा केली स्वाम्यालेची आमका अनुग्रह मिळिल्ले हे आमगेले एक सुकृत म्हणत आमगेले एक भाग्य म्हणत केन्नाही आम्ही लक्क म्हणताची आम्ही केन्नाही उलोच कसन की म्हळ्यारी लक्क असल्यारी हे जाता केन्नाही तुम्ही उलयताना नशीब रे तुगे लक्क बरें आसा रे अशें न्ही आमी उलयताच लक्क हे ते उठू केन्ना कडेरी उठू नशीब उरका केन्ना की म्हळ्यार उठू आसून वैकेची योग्य स्थान योग्य वेळार तू ना जाल्यारी तुगे लक्क कसाने उपयोगाना आमी हाक एक बरे एक उदाहरण कसन की म्हळ्यारी एक वंटे तुमकां वंट्यांनी खंय उरता केन्नाही ते रेती आनी अशें डेजर्टांत तूं उरता म्हणून आमी सांगताची मरुळ भूमी म्हणून गे न्हू आमी सांगता मरुभूमी म्हणून घेन आमी सांगताची ताजी पील त्या वंट्याक विचारता की आमकां देवान इतलो लांब लांब पांय कित्याक दिले बाकी प्राणी तशी सान पाय थोरू पाय अशें न्ही दिले ना लांब पाय दिले कित्याक म्हणून विचारतना ते आवस सांगता मरुभुमीन तूं मस्त चमकून घेवन वच्च पडता तेन्ना आमकां पांयाक ते घुंट वैके तांगेले पांयाचे हे जर पळयले बरें व्हड तांकां ते हे दिल्लो आसा गाच दिल्लो आसा बरें कोण घेवन आमकां मरुभुमीन तूं वातार चमकून घेवन वच का
त्या वागताच उट्टूची कसन आसा पाययाक कसने लागनाशीची आमकां बरे रितीर ह्या जावका म्हळ्यार कितें आमकां देवान तसल सृश्टी दिल्या म्हणून सांगता. अडना जायत म्हणून सांगता हांव ते चरड. आनीक प्रश्न विचारता, आमकां ते इतले घुंटे कसकी दिले न्ही ते तुमी जर वंट पळयल्यार एक समरशे एक साणशे घुंट आसा ते कितें दिले म्हणून ते चरड विचारता. पण मरुभुमीन तूं उद्दा उरना, मरुभुमीन तूं उद्दा उरना. आमकां एक देवान कसन एक केलें की म्हळ्यार आमी ते खुबड म्हणून सांगताच, ते हिंदीन तूं खुबड म्हणून कसकी सांगताची ते घुंटांतू ते कसन एक वयरचे एक भाग आसा तांतू उद्दा स्टोर करून घेवन दवरत. तुमकां गोत आसा की वंटे ते तागेले शरिरांत तूं उद्दा स्टोर करून घेवन दवरता तसले एक सामर्थ्य देवान ते वंटेक दिल्लें आसा. आमी ते उट्टू उद्दाक आमी तूं स्टोर करेत कित्याक आमी मरुभुमीन उरताची थंय उद्दा उरना. त्या निमित्तान वेळोवेळी केन्ना आमकां ताण लागले थंयतुल्यान आमी उद्दाक आमी निवारण करून घेवं आमगेले शरिराचे ताण कसन आयल्यार आमी निवारण करून घेवं म्हणून सांग. 2 प्रश्न विचारले. एक त्या पाययाक इतलो होड ह्यानी कित्याक दिले, इतले पाय लांब पाय कित्याक दिले मरुभुमीचेरी बरे कोण चमकून वचका हुणसाण आनी लागनाशी उरका म्हळ्यार कितें देवान दिलें म्हण हे कित्याक वयरचे घुंटने दिल्या म्हळ्यार कडेन उद्दा आनी स्टोर करका म्हणून उठू सांगलें. तिसऱ्यांनी परतून विचारले ते सान पिल्लान की इतलो होड्डोड 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 दोळ दिवन गेलो इतलो होड्डोड रेप्प्यांनी दिले ताजेन ते दोळ धांपलो कोण उठू दोळ धांपून वता ते कितें तिशी दिले म्हणून विचारतना मरुभुमीन तूं कसन जाता की म्हळ्यार एक एक पंत वार आनी येता. वार आनी आयले तेन्ना मरुभुमीन तूं साना साना रेती आनी अशी लागना त्या उठूची दोळे येवन गेलो दोळ्या भितर वचत तसले एक संदर्भ येता. तातूंत ताजे तुल्यान रक्षण जावचें कितें री ताजे कुडेन रक्षण जावचें. मरुभुमीन तूं वार आनी आयले तेन्ना कसन एक माती जावो ना धूळ जावो उडले री दोळ्याक आनी लागनाशी उरका म्हळ्यार कितें ताजें रक्षण कितें री आमकां देवान त्या रितीर एक दोळ्याची वेवस्था करून घेवन एक पदर दिले दोळ्याक एक साणशे एक पदर दिले. त्या पदरा हाजेन खंयचेहीची धूळ जावो ते दोळ्याक वतना म्हणून सांगलें. 3 प्रश्न जाले. पांय कितें ओड दिले, हे घुंट कित्याक दवरले, हे दोळे पदर इतले कित्याक होड दवरले उट्टू विचारले. कडेन चरड 4थो प्रश्न विचारता. इतलो उट्टू दिले रे बरे पांय दिले उद्दा स्टोर करचेक बरे घुंट दिल्लो आसा कसनेची माती जावो कसने धूळ जावो दोळे वतना अशी उरची कितें मरुभुमीन तूं बरे चमकूच कितें री मरुभुमींत उद्दा मेळनाचे रे उद्दा पिवचे स्टोर जावचे कितें री मरुभुमींत कसने तरी धूळ आनी वयर आयले री त्या दोळ्याक वतना सारकी उरची कितें री आमकां देवान अशी दिल्ले म्हणून तूं सांगचें आसलें री. ते चरडान विचारला आमी हे जूंत कितें करता आसाची म्हणून विचारता. हे जूंत आमकां कित्याक आसाची म्हणून विचारता. पळया त्याची आमी सांगिल्लें लक्क म्हळ्यार तें न्ही तुमगेले एक शक्ती आसा. तुमकां बरे पांय दिले बरे उठू वेवस्था दिले उद्दा स्टोर करचेक तुमकां बरेची मागची दिकान वेवस्था केले बरे व्हडोड दोळ दिले बट स्थान त्या स्थानार ना जाल्यार तुमगेले कितलेही शक्ती उरो कितलेही सामर्थ्य उरो ते प्रयोजनाक येना. कित्याक म्हळ्यार ते वंट खंय आशिल्ले की म्हळ्यार जूंत आशिल्ले. जूंत असल्यार ते मरुभुमीच कसने तरी उपयोग येतवे कसने उपयोग आयना. मरुभुमींत असल्यार मात्र ताजे शक्ती सामर्थ्य आमकां पळोवचेक मेळटा. तातूंत सामर्थ्य उठू असल्यार प्रयोजन ना. योग्य स्थानाचेर योग्य कालाचेर असल्यार मात्र तुमगेले सामर्थ्य तुमगेली शक्ती असल्यार मात्र त्याची लक्क म्हणका नाजाल्यार उठू उर्ण वयके त्या स्थानार ना जाल्यार प्रयोजन ना. आता आमगेल भाग्य कसन की म्हळ्यार आमगेल लक्क आमगेल भाग्य कसन की म्हळ्यार असल जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले एक परंपरेंतू आमी हांगा आयिल्ले आमी थंय पीठ घेतिल्ले पिठाधिपती जाल्ले पिठाधिपती जाले नंतर प्रथम पंत आमी बसरूर शाखा मठा आयिल्ले त्याचीच आमगेल भाग्य. हे जर उठू आसून वयकेची आमी जर बसरूर ह्या ना जाल्यार हेचीच आमगेल दुर्भाग्य आशिल्लें. त्या निमित्तान उट्टू लोकाले लक्क कसन आसा
नशीब कसं नसा त्या स्थानाचेर असल्यार मात्र ते प्रकाशित जाता. आजी आमगेले हे मठाक एक 5 नमुने नांव आसा. तुमी आयकुच्या उपरांत आमकां गोकर्ण मठ म्हणचकिंता पयले, पर्तगाळी मठ म्हणचकिंता पयले, जिवोत्तम मठ म्हणचकिंता पयले आमकां पयले वडेर मठ म्हणून सांगचे आशिल्ले. भटकेळ वडेर मठांतू आमगेले एक शाखा मठ आसा. तातूंत आमकां थंय वडेर मठाचे म्हणचे आशिल्ले. आज वयके भटकळ शाखा मठाक आमी वडेर मठ म्हणून सांगचे. थंयचे केळदी रायान पयले खाली मठ म्हणून आशिल्ले. कडेरी तो केळदी राय आयिल्ले नंतर ताणें जयकार घालतना वडेयरीगे जयवागली कडे ताण सांगले हांव वडेयर न्ही, तुमगेले स्वामी वडेयर, तांकां वडे म्हणून तुमी सांगता म्हणून ते वडेर पदवी ते हे केले. तातूंत वडेर मठ म्हणून जाले. वडेर मठ जाले. नारायण तीर्थ स्वामी कालांतू जिवोत्तम तीर्थ स्वामी आयले. जिवोत्तम तीर्थ स्वामी आयले तेन्ना जिवोत्तम मठ म्हणून जाले. जिवोत्तम मठ म्हळ कुडेन कडेरी आमगेले त्याची जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान गोकर्णांतू तांणी भूविजय विठ्ठलाक स्थापन केले. कडेरी ताका जिवोत्तम गोकर्ण मठ म्हणून आयले. कडेरी पर्तगाळीन तो रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान केंद्र मठ स्थापन केले. थंय पर्तगाळी मठ म्हणून आयले. थंय संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ. वडेर मात्र गेले. वडेर म्हळ्यार मूल कशें नसा ते गेले किंतु गेले ना. कडेर ते खंय आयले की म्हळ्यार स्वाम्याले पदवी तुमी केन्नाहीची स्वाम्याले जयकार घालतना त्या स्वाम्याले येद्राक श्रीपाद वडेर स्वामीजी म्हणून येता. त्या वडेर पदवी आसा पळय त्या स्वाम्याक अटॅच केले. सो अशी आमकां एक कडेन गेले तेन्ना एक रितीरी संबोधन करतात. आमकां गोवांतनी गेल्यार पर्तगाळी मठाचे स्वामी म्हणटात. तांणी जिवोत्तम गोकर्ण त्या याना तांणी पर्तगाळी मठाचे स्वामी म्हणून तशी संबोध घालतात. तुमी पेपरांत वयकेची पळयले तेन्ना पर्तगाळी मठाचे स्वामीचे आज आगमन म्हणून येता. बाकीचे कडेन घालताची मुख्य तांणी पर्तगाळी मठाचे हेडलायनान तशी येता. हे दिकान उडपी आनी आयल्यारी आमकां उडपीचे थंयचे लोक आनी उठूची आतां अष्टमठाचे आनी स्वामी आसल्यारी ಅವರು जीवोत्तम मठदವರು म्हणून सांगताचे. जीवोत्तम मठाचे म्हणून सांगतात. पर्तगाळी म्हळ्यार पवित्र गाळी मठदವರು म्हणून सांगताचे. अशी संबोधन करताचे. साऊथ केंद्रांनी आयल्यार आमकां गोकर्ण मठाचे स्वामी म्हणून सांगताचे. आनी आमी गोकर्णांत गेल्यार गोकर्ण मठा स्वामी म्हणून सांग. सो अशी आमकां खंयचेय मठाचे खंयचेही लोकान कशीही म्हळ्यार वयकेची ते आमगेले संस्थानाकाची संबंध पावेल. अशी उट्टू मठाक असेल अवकाश ना. आमगेले मठाक वडेर मठ म्हळ्यारय आमगेले, जिवोत्तम मठ म्हळ्यारय आमगेले, गोकर्ण मठ म्हळ्यारय आमगेले, पर्तगाळी मठ म्हळ्यार आमगेले. खंयचेय रितीर म्हळ्यार वयकेची आमकांच येवन संबंध लागता. असेल एक फ्लेक्सिबिलिटी आशिल्लो तसेल एक अवकाश ते आमगेले मठाक प्राप्त जाले. इतलो व्हड आसा नांव. कशी खंयचेय लास्ट खंयशीय म्हणा तुमी. वडेर मठाय म्हणा, पर्तगाळी मठ म्हणा. तुमी आतां एक बसरूर वयके ॲड करेत की म्हणून न्हू विचारताले गोकर्ण आयले बसरूर वयके ॲड जातवे म्हणून. ते पयलेच्या म्हालगड्यांनी खंयची एक आदरान एक तशें एक नांव दवरलें. किंतु स्वामेल नांवार आयिल्ले तसले कीर्ती ते आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामेल निमित्तान. आनी केन्नाही खंयची जयकार घाल्यारी पयले जिवोत्तम तीर्थ स्वामेल नांव येताचीच. जिवोत्तम तीर्थ स्वामेल नांव येता आसा म्हळ्यार ते बसरूराकची गौरव म्हळें. कित्याक म्हळ्यार ते स्वामी बसरूर मठाचे बसरूरांतूची तांणी जन्म घेतिल्ले. आमगेले एक भाग्य कसन की म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यांनी गंडकी यात्रा जाले नंतर आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामेले उडगासा कितेरी स्वाम्यांनी हांगा चातुर्मास केले. 98 अंतू आमगेले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी गंडकी यात्रा केले. 2023 अंतू तांगेले हांगा
25 वर्ष जाता गंडकी यात्रे केले रजत महोत्सव जाता 99 ಅಂತೂ तांगेले हंगा चातुर्मास जाले 2024 म्हळ्यार औंद वर्ष आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान बसरूर अंतू चातुर्मास कोरगेनु रजत महोत्सव जाता मुक्काविल वर्ष हंग चातुर्मास ना जाल्यार वैकेची 8 दिवसाचे मुक्काम दिवन त्या 25 वर्षाचे शतम म्हळ्यार रजत महोत्सव आचरण कोरगेनु त्याचीच एक चातुर्मास केले एक भावना हे एक वास्तव्यांत घेऊन घेऊन आम्ही बेंगलोरांतू चातुर्मास करताले एक एक केन्ना एक संदर्भ उरता 25 वर्ष रजत महोत्सव सो रजत महोत्सव आनी परत रिपीट करका अशें मस्तीतले केलो लोकां विचार उरता किंतु औंद वर्सा चातुर्मास ह्या विशय आमकां पयलो गोत्तशिल्लें 1999 अंतू स्वाम्यान हांग चातुर्मास केले थंय 25 वर्सां आमकां गोत्तशिल्लें किंतु संदर्भ आमकां थंय वैकेची लागीं लागीं 40 वर्सां वयर जाले बेंगलोरांतू 40 वर्सां वयर जाले स्वाम्यान चातुर्मास म्हळ्यार विलंब जायत गेले स्वाम्याल एक संकल्प आशिल्ले की बेंगलोरान चातुर्मास जावका म्हूण घेवन त्या निमित्तान औंद वर्स आमी बेंगलोरांतू चातुर्मास करत आसाची इन केस तसले एक संदर्भ ब्याना जाले आसल्यार मुद्दाम आमी बसरूरांतू हांगा चातुर्मास करचें आमकां मना आशिल्लें किंतु संदर्भ आमकां मेळना किंतु मुखावेल दिवसांतू हांगा मस्तीतले अभिवृद्धी कार्य आमी आलोचन केल्लें आसा त्या मुखाविले आमगेले आडळीत मंडळी तांगेल वट्टू आमी चर्च करून घेवन मुखार हांगा मस्तीतले अभिवृद्धी आलोचन केलें आनी खंडितय करताले त्या कोरून आमी हांगा परतून हांगा चातुर्मास करचे आमगेले विचार आसा आनी हांगा विचार करका म्हणना आमी ते अभिमानान करका कित्याक की म्हळ्यार जय स्वाम्याल निमित्तान आमगेले मठाक कीर्ती आयले जय स्वाम्याल निमित्तान आमी तांगेले आश्रम दिक्षा घेतिल्लो आसा जय स्वाम्यान हांगा दिग्विजय विठ्ठलाक स्थापन केल्लो आसा ते स्वाम्याले गांवांतू कोणे विनंती करनाशी हक्कान येवन घेवन आमी चातुर्मास करता आसले आमकां देवान अनुग्रह केल्लो आसा जाल्ले तितले बेगीच आमी हांगा अभिवृद्धी कार्य आरंभ करून घेवन जाल्ले तितले बेगीची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेक आनी आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामेक एक गौरवपूर्वक जावन घेवन तांकां एक स्मरण करता आसले अवकाशू नित्य ते विठ्ठलाले सेव करता आसले अवकाशू 2 विठ्ठल हांगा समागम जाताच दिग्विजय विठ्ठल आनी वीर विठ्ठल आनी स्वामे तसले एक संदर्भ शीघ्राती शीघ्र घडत तशी दिग्विजय विठ्ठलान आमकां प्रेरण करका आनी ते सर्व ही कार्य देवान करूसून घेवका म्हणल्यार हे संदर्भारी आमकां सांगचें मस्त खुशी जाता आसा ताजे पयले चातुर्मास केन्ना जाता ते जातालेची किंतु ताजे पयले आनी एक व्हड कार्यक्रम आसा ते आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रम आतांची गंगोळीत आमी सांगून घेवन आयले तशीच आमगेले बसरूर शाखा मठांत वैकेची आमी हांगाच्या आडळीत मंडळीक आमी हेची आज्ञा करताची की हांगा आमगेले शाखा मठ आशिल्ले निमित्तान 550 दिवस एप्रिल 17 आरंभ जावन घेवन ऑक्टोबर 18, 2025 पर्यंत नित्य निरंतर दिग्विजय विठ्ठलाले सन्निधानांतू रामतारक मंत्राचे जप हांगा घडची तशी तुमी व्यवस्था करका जन कितलेय येवो आमी आमगेले कसन अशी निर्बंध ना जनान येवू का जनान येवनू करचे किंतु तांचेर आमी अशी निर्बंध हे केला दिवसा येवू का दिवसा हे कर अशी कसने ना लोकान स्वमनान तांणी स्वसंतुष्टी मनान तांणी येवेत एक दिवस येवेत एक दिवस सोड एक दिवस येवेत शनिवार आयतार मात्र येवेत तांकां कशी अनुकूल आसा कित्याक की म्हळ्यार आमगेले एक आमगेले तंतू नियम कसन की म्हळ्यार तांणी लोकांना ते सेंटराकची जपाचे केंद्राक येवन घेवन तांणी जप करका म्हणले एक आमगेले एक हे एक व्यवस्था आसा हां बहुशः मस्तू लोक विचारताले घरांतू करचेक जायना वे ऑनलायन करचेक जायना वे प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार घरांत करत आसतना संकल्प एक करचेक जायना दुसरें कसन की म्हळ्यार जपाचे शुद्धता ताजे उच्चारणेंतू मस्तीतले हे जाता आसा आमी पदे पदे हे सांगतात त्याची ते श्रीराम जय राम याना उटूकडे जय जय राम येता श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम आनी तूं जप बिगी जाता
बट संस्कृतांतू जय म्हणना जय म्हणून आसा, राम म्हणून ना, राम म्हणून आसा. हे उठू संस्कृतांत येईल तसले शब्द आम्ही ते कन्नडांत जय म्हणून घालेत, एकार करून जय करेत. संस्कृतांतू जय म्हणना जय म्हणले आसा. त्या निमित्तानं ते उट्टू लोकाल घरांत वचून तो कशी म्हणता आसा आमी नदर घालच्याक जायना. तू जय जय राम म्हणला की जय राम म्हणला की आमकां ते करच्याक जायना. दुसरे केलो लोक आमकां सांगताले, सजेशन दिताले, ऑनलायन करीत न्हय आमी उठू झूमार येताचे. तू झूमार येता बट भटमा म्हणटा तू येत राव उरका न्ही. कोणकी खंयकी बेल्ल मारलो कडा हो खंयकी गेलो म्हळ्यार भटमाम हांगा 5 मंत्र जाल्लो उरता. कडेरी कसन जाता की म्हळ्यार हो आसा की ना म्हणून गोतना, बट लेखान तू हागेल नांव घेवका पडटा. बट एक्चुअली ताणें 5 मंत्र म्हणना, बट आमी हांगा लेखांत घेवका पडटा. सो असले मस्तीतले गोंधळ जाता तो. आनी कडेरी येद्राक टी व्ही पळयल उरतालो नाजाल्यार आनी कसन तरी मस्तीतले विशय आसा जे आतांच्या आधुनीक युगांतू आमकां तुमकां दिसताले घरांत बसून करच्याक जाता आशिल्ले. बट असल इतले मस्तीतले समस्या येता, मस्तीतले हे जाता. कितें की म्हळ्यार हवनाक मूल जावका आशिल्ले अंग म्हळ्यारची जप. जर जपच आमगेले समज जायना जाल्यार आमी हवन करून प्रयोजन कसन. जर एक अंग हवन करचे लास्ट, हवन केन्ना करचे कडेर करचे, केन्ना जप जाल्या नंतर. जपच आमगेले समजला उठू जय जय राम जाल्यार जप आमगेले हे जालें ना जाल्यार आमी हवन करून घेवन कसं प्रयोजन करचें आसा. त्या निमित्तान जप एक समज जावका म्हळ्यार कितें री आमी ते गांवांतू एक सेंटर आमगेले शाखा मठ एक सेंटर अशी करून न्हू ते सेंटर केल्लें आसा. मस्त लोकांक विचार येताले घरांतू करीत आशिल्ली न्ही, ऑनलायन करीत आशिल्ली न्ही. असल आनी उठू विचार करून घेनू असल आनी समस्या येता म्हणून घेवन कोळ न्हू कडेर आमी हे विचार घेतले. केलो लोक विचारताले लिखीत करीत आशिल्ले हांव बरोवन घेवन दिता. बरोवन दिता वय, बट प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार तंतू वैकेची लोक हुशार आसाचे. श्रीराम जय जय राम बरोवका तो कसं करता की म्हळ्यार एक हाळीर पयलो उठू श्री बरयता, श्री 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 बरयता, कडे राम 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 बरयता, कडे जय 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 अशी बरयत वता. एक लायनान तो श्रीराम जय राम बरना. आनी तंत कसन की म्हळ्यार एक दिवस श्री मात्र बरयता, मुकाविल दिवसा राम मात्र बरयता, फायले दिवसा जय मात्र बरयता, परांचे दिवसा आनी राम येता. सो हंतू अखंड खंय आयला श्रीराम जय राम आयले ना. सो लिखीत वैके दिल्यार वैकेची आमगेले पर्पज सर्व जायना, ऑनलायन केल्यार वैके पर्पज सर्व जायना. घरांत करत उरल्यार जप जाता 550 कोटी न्ही 1000 कोटी करत आमी. किंतु शुद्धता उच्चारणेंत कितले हे जाले परिपक्वता आयले आनी एक कडेन चुकील दिसले नंतर आमी कसं करता असं म्हणून आमगेले मनांत तूं आमकां हें जाता म्हळ्यार कितें रे आमी त्या उट्टूची नाक्का तेतकून कसं हें जाता आमी सेंटरांत करे भटमाम बसता, भटमाम उपदेश करता, भटमाम उपदेश केले तशीची जन म्हणटा तेन्ना भटमाम आयकता. कसं तरी चुकी मुकी जाल्यार भटमाम सांगता जय जय राम म्हणा, जय राम म्हण नाकाची तुमी. ते एक व्यवस्थ करचेक आमकां हेची एक उपाय आमकां योग्य दिसले. त्या निमित्तान आमी अशी एक 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 सेंटर करत गेले. गोंगोळींत एक केले, बसरूरांत एक केले, अशी आमगेले एक 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 हंतू एक एक सेंटर केले. थंय भटमामानच उपदेश करका आनी भटमामाल उपदेश जाले नंतर जनान ताजें उच्चारण करका. तेन्ना तांगेलें उच्चारण समज जालें की ना, खंय तरी चुकलें की ना, लोक खंय उठून गेले हे उठूची पळोवचेक मेळटा म्हळ्यार कितें तरी आमी हे वेवस्थ केले. केलो लोकांक हंतू अनानुकूल जाल्ल्या सारकी दिसता, किंतु आमकां जपाचे चड महत्व दिवका आशिल्ल्या निमित्तान आमी जपाक चड महत्व दिलें. किंतु लोकांन तांगेल मनांत तांणी घरांत तूं केल्यार अडना, ताजे बद्दल हें ना. जप केल्ल्यान तूं कसाने मोसना, किंतु बरे रितीर जावका म्हणल्यार इतलेच आमगेलो उद्देश. तांगे घरांत तूं करतना मुखारी भजनेन तूं कशी ते आलापान तूं हंतानी थोडे हें जाता, मस्तीतले हें जाता. किंतु जप करतना तेन्ना शुद्धता दवरल्यार ताजी फल वैकेची तुमकां मेळटा. आमकां फल बरें जावका, फलांत कमी पडना. तुका हांव 100% आशिल्ले 50% फळ दिल्यार रडणारे म्हळ्यार ना 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 म्हाका 100% जावका. तांत कमी पडनाका.
तंत कमी पण नाका म्हळ्यार जप करताना वैके कमी पण करनाका थंय वैके जय राम हे एक लक्षांत दवर घ्या जय राम श्री राम जय जय राम नाका आमकां जय जय राम म्हळ्यार आमगेला तूं कसं म्हणटा की म्हळ्यार एक शब्द तंतु मात्रा विसर्ग बिंदू मात्राश्च पद पादाक्षराणी च न्यूनातिचातिरिक्तानी क्षमस्व पुरुषोत्तम म्हणून गेनू आम्ही उठ्ठूची वेद मंत्रांनी म्हण जाल्या नंतर आम्ही प्रार्थना करताची एक मात्रेंतू एक अक्षरांतू एक कसनेची कसने एक आलाप वेदाच कसने एक स्वर व्यत्यास जाल्यार वैकेची क्षमा कर का म्हणून घेऊन आम्ही देवाला प्रार्थना करता एक मात्रा आम्ही सांगचे एक मात्रा शब्द न्ही एक मात्रा तंतु तुमगेल ह्या एक मात्रा येता अकार मळवैके एक मात्रा जय म्हणला तू यकार जाल्या नंतर कसं अकार येता ते आम्ही म्हणतानाच जयी म्हणतासच अकार म्हणतानाच रामांतू मकारोत्तर अकार कसं नसा ते एक मात्रा ते म्हणतानाच सो हे एक मात्रा लोप जाता असा लोप जाल म्हळ्यार कशी म्हणचे आता त्रयोदशाक्षर म्हणून घेऊन सांगताच आम्ही श्री जय श्रीराम आम्ही श्रीराम जय राम तुम्ही जर काउंट केल्यार एक अक्षर त्यार अक्षर जाता तंतु आम्ही एक अर्ध मात्र खाल्लं म्हळ्यार त्यार अक्षर जाय ना जर संपूर्ण जाल ना हवन करून आम्ही कसं प्रयोजन घेवचे आसा त्या निमित्तानं आम्ही हे विषय घेतले मुक्कावील दिवसांत मी आडळीत मंडळीक तशी गोंगोळीकारांकही सांगून आयले की जल तितले 550 दिवस निरंतर हांगा रामतारक मंत्र जप पठण जाऊ तशी व्यवस्था तुम्ही करका जन कितले ताची जनांक तुम्ही कशी हाजे बद्दल सांगताची जनांक कशी हांग व्यवस्था करताची त्या आडळीत मंडळीक आमी व्यवस्था केल्लो आसा मुक्कावील दिवसांतू आमगेले ते अभियानाचे कोण कोण आसात त्यांनी येवन तुमकां भेटताले आनी भेटून तुमकां उट्टूची मठा तर्फेन कसकसन दिवं का ते उट्टूची तुमकां दिवन वताले तशीच भटांकय मार्गदर्शन करताले तदनंतर बसरूरच्या लोकांक तुम्ही प्रेरण दिवन गेनू तुम्ही ते बसरूरचे लोक हांग येवन गेनू जप करच तशी तुम्ही पळोवन घेवका 550 कोटी रामनाम अभियानांतू बसरूरचे वैक्याची महत्व बार उरका कित्याक की म्हळ्यार अत्यंत मूल शाखा मठ लागी 500 वर्सां वयर जाल्लो आसा तातूंत 500 वर्साचे वयर आशिल्ले तसले शाखा मठाचे योगदान वैक्याची ताक समजावन येवन उरचे तशी हांगाचे लोकांनी प्रयत्न करका अंतू आयचे दिवसाक स्वाम्याल हांगा आगमन जाता म्हणले उद्देशान अनेक भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसाची तांणी स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसलेल्या उद्योग व्यवसायांतू बसरूर गांवांतू तशी आमगेल्या शाखा मठांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. आता दिग्विजय विठ्ठलाक महामंगळारती जाता सर्व भजक वृंद महामंगळारतीन भाग घेवका आणि देवाला अनुग्रह पात्र जावका आणि गुरुवरेला अनुग्रह पात्र जावका म्हणून विनंती करून घेता. ताजे नंतर सर्वांक संतर्पण व्यवस्था केलेला आसा देवप्रसाद सर्वांना स्वीकार करका म्हणून विनंती करून घेता. आता गंगोळीकार स्वाम्याक हांगा पावचे आयिल्ले तांणी पुरा परमंत्र शिरगांवकार आनीक 10 जन बसरूर 10 जन तर्फेन पादपूजा आसा ते पादपूजा करका म्हणून विनंती करून घेता.
गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
वर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले